दिसता की ज्या तरेन हे फाटल्या 15 दिवस जे निवडणुकीचे पडगम आशिल्ले आनी संपूर्ण गोंयान ज्या तरेन निवडणुको जाल्यो आनी तातूंतल्यान आयज जो निकाल जो आसा तो निकाल भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या निकालान एक स्पश्ट करून दिलें की भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो पर्याय ना। सांगपाक परत एकदा बरें दिसता की अनेकांनी टिका केल्ली EVM म्हटल्यार एवरी वोट मोदी म्हणून। तांकां सुद्दां ह्या हातूंत भितर सांगपाचें आमकां मेळ्ळें की आतां तुमकां कॅटा करपाक मेळचें ना अशेंय तांच्यांनी उलयल्लें। हे लोकांनी कॅटा करूं ना, लोकांनी जें तकलेन दवरिल्लें त्याच प्रकारचें वोटींग जालें आनी बॅलट पेपरान करून दाखया म्हणिल्लें त्या बॅलट पेपरान सुद्दां उत्तर दिलें की हें पळयात आमी परत एकदां ह्या सरकाराचेर विश्वास आनी त्याच बरोबर ही जी विकासाची कामां त्याच बरोबर नवे नवे येवजण्यो आनी तातूंत भितर केल्लो हो जो धडाकेबाज जो प्रवास आसा माननीय नरेंद्र मोदीजी आसूं त्याच बरोबर सकल डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यंत ह्या डबल इंजिनाचें सरकार आनी केल्ली गतीन विकास कामां हे लोकांक भितर आवडली आनी तांणी मतान भितर तांचें परिवर्तन जालें। नॅरेटीव रॉंग पसरपाचें अनेक षडयंत्र केली गेली, लोकां मदीं भ्रम फैलयले, टिकात्मक मेळटा तशे विशय केले गेले, पण ताका सगळ्यांक गोंयचो मतदार पुरून उरलो आनी गोंयच्या मतदारान गेल्या इलेक्शनाचो तक्तो पळयात आनी ह्या इलेक्शनाचो तक्तो पळयात। आमी भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या सरकारान भितर आमी फक्त 43 कॅन्डिडेट दिल्ले। आतां आमकां सांगपाक खोस दिसता की गेल्या टायमाचे आमचे जे 33 आशिल्ले तो पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी हे स्वबळाचेर आनी युतीच्या हाजेर 30+ आमचे उमेदवार आमचे ऑलरेडी जिखिल्ले आसा। अजुनूय 5 मतदारसंघाचें ऑफिशियली डिक्लेरेशन येवपाचें बाकी आसतना सुद्दां आमी तुमकां सांगपाक आमकां एक खोस दिसता की लोकांनी बॅलट पेपराचेर सुद्दां विश्वास दवरून सुद्दां एक दाखोवन दिलें की भ्रम फैलोवन की इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनान सुद्दां बटन दामल्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीक वता आनी तुमी जिखता हो कांयच ना। जाल्यार बॅलट पेपरान सुद्दां दाखोवन दिलें की हें इलेक्शन हें आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी ह्या हातूंतल्या निमतान सगळ्या जिखिल्ल्या उमेदवारांचें अभिनंदन। दोनी जिल्हा पंचायतीचेर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो मोठ्या दिमाखान आमी फडकून दाखयलो सत्ता थंयतली बिहार जावं दिल्ली जावं मागीर केरला जावं अरुणाचल जावं कालचें मुंबयचें इलेक्शन जावं हांच्या सगळ्या पंक्तीन गोंय सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या हे सरकाराच्या कामाच्या हाजेर आनी जे फाटल्या 15 दिवसाचो अथक प्रवास आसतलो लोकां मदीं वचून हे सगळे येवजणी आसतले लोकां मदीं वचून मिसळून आसतले लोकांक ह्यो सगळे सांगपाचो डेव्हलपमेंटाचो प्रयत्न आसतलो तो सगळे स्थरा पर्यंत पावोवन आयज आमकां हो सगळो आनंदाचो क्षण आसा तो दिसता पडटा। काँग्रेस आतां पर्यंत सिंगल डिजिटाचेर आसा ताका दवरपाचें जे भारतीय जनता पार्टीचे हें आशिल्लें तें साध्य जाल्लें आसा। लोकांनी तांकां खरें म्हणल्यार नाकारलो आसा आनी परतून एकदां ह्या सगळ्या कॅन्डिडेटाचें अभिनंदन करता। ह्या हातूंत भितर आमकां केंद्रांतले सगळे लिडरांचे माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले, अमित भाई शाह आसतले, JP नड्डा, आमचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनजी आसतले आनी बाकीचे सगळे हांचे सगळ्यांचे ह्या हातूंत भितर आभार आनी त्याच बरोबर तांची शुभेच्छाय आमकां आसा तांचे आमी आभार प्रकट करतात आनी गोंयच्या हातूंत भितर बरें सरकार दितना लोकाभिमुख सरकार दितना दोनी पंचायतीच्या निमित्तान सरकारान दिल्ली सगळीं आश्वासनां लोकांची कामां आनी विकास कामां कडेन आमी योग्य आनी बरे रितीन सकयल पर्यंत वतले आनी सगळ्यो ज्यो डेव्हलपमेंटाचे कामां आसतले येणाऱ्या हातूंत भितर ते साध्य करून आमी परत एकदां येणाऱ्यो निवडणुको आसतल्यो नगरपालिका आसतली किंवा विधानसभा आसतली ह्या हातूंत भितर आमी परत एकदां तशाच पद्दतीन आमी दाखोवन दितले। परत एकदां हांव सांगता की तशें फाटल्या इलेक्शनाचो रिजल्ट आनी तसोच आतां परत राखप हें खरें म्हटल्यार मोठें इंद्रधनुश शिवधनुश आशिल्लें तें शिवधनुश डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे साथीन हे आमी पेल्ले। म्हजे खातीर ही अध्यक्ष जाले नंतर पयलीच निवडणूक आशिल्ली
आणि तातूंत भितर सगळ्यांचे जे कार्यकर्त्यांचे सहकार, नेत्यांचे सहकार्य आणि तांचे दिल्लो सगळो पालो लक्षांत घेतना प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, गोंयचे जनता तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते, मागीर नवीन कार्यकर्ते आसूं आनी यंग जनरेशन, हे सगळ्यांचे आभार मानपाची एक संदी मेळ्ळी की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर हो विश्वास दाखयलो आणि ताका लागून आमी हें जें आमी लोकांक दिल्लें आश्वासन आनी पयलीं पासून आमी म्हणटाले की आमी 30+ येतले, 30+ येतले, 30+ येतले, हें उतर जनतेन साध्य करून दाखयल्लें आसा. त्या बद्दल परत एकदां मन काळजांतल्यान गोंयच्या सगळे जनतेक म्हजो साश्टांग नमस्कार काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन. नमस्कार. हाजे जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या उपरांत हाज्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मुखार जें आतांच भाशण जालें आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबदामू नायक, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमचे मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, फाटले आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि माजी अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर. सगळ्यात पयली दोनूय जिल्हा पंचायती भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतात जिखल्या. NDA सरकाराचो हो विजय आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल गोंयांत NDAन परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्यो दोनूय जिल्हा पंचायती ह्यो NDAच्यो जाल्ल्यो आसा. हांव जिखलेल्या सगळ्या जिल्हा पंचायत सदस्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य हे गोंयच्या विकासा खातीर खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतले. हांव गोंयच्या ग्रामीण भागातल्या सगळ्या मतदारांचे हांव आभार व्यक्त करता की परत एकदा तांच्यांनी NDA सरकाराचेर तांच्यांनी आपलो विश्वास दवरलो, भारतीय जनता पार्टीचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो, डबल इंजीन सरकाराचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो आणि आमच्या डबल इंजीन सरकाराक परत एकदा बहुमत दिलें. त्या बद्दल हांव खरोखरूच ग्रामीण भागांतल्या सगळ्या जनतेचो खूप खूप आभार व्यक्त करता. अजूनय बी कंप्लीट रिजल्ट हातात येवंक ना, अजूनय 5 ते 6 रिजल्ट हातात येवपाचे आसा, पण आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आमी जशें म्हटलां की दोनूय जिल्हा पंचायती ह्यो भारतीय जनता पार्टी प्लस MGP मिन्स NDA ह्यो आमची पूर्णता आमी दोनूय कडले जिल्हा पंचायत सदस्य आमी बसयता. हांव आयच्या ह्या खासा प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आमचे पूर्ण म्हणजे मिनिस्टर्स, आमदार, कार्यकर्ते हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुके खातीर काम केलें आणि गोंयच्या लोकांनी आमच्या सगळ्या जिल्हा पंचायत सदस्यांचेर विश्वास दवरून तांकां निवडून दिलें. खरें म्हणजे हो डबल इंजीन सरकाराचो विजय आसा. जायते विरोधक सकाळ पासून आमी पळयता की आपल्या परीत वेगवेगळी भाशणां प्रेसाचेर करीत आशिल्ले. आमी कोणूच भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स तशें सकाळच्याच प्रेसा कडेन उलोवंक नाशिल्ले. आमी रिजल्ट निहाळटाले, आमी रिजल्ट बारीक मॉनिटर करताले आनी पळयताले की म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. उत्तर गोंय, दक्षिण गोंयांत सुद्दां आमी आमचो नंबर परत एकदा पार करून आमी जिल्हा पंचायत सदस्य गाठता. काँग्रेस सिंगल डिजिटाचेर उरल्या, म्हणजे परत एकदा काँग्रेस सीट न्हयकारल्या. आमी थोडे सीट हे खूब कमी मार्जिनात जिखल्या, कमी मार्जिनात हरले, म्हणजे तरी सुद्दां आमकां खरो थंयसर बरोच स्कोप आशिल्लो, बट थोड्योश्यो काही चुकां खातीर खूब कमी मार्जिनात हरल्या. एनी हांव आमी हल्ल्याच्या जाग्यार आमी रेक्टिफाय करतले आणि नक्कीच फुडल्या विधानसभेक ताज्याय पेक्षा मोठी जीत ही भारतीय जनता पार्टीक मेळटली. मैं आज इस जिला पंचायत के निकाल के ऊपर कहते वक्त ये तो भारतीय जनता पार्टी प्लस MGP NDA की जीत है. गोवा के पूरे सभी ग्रामीण मतदारों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के फिर एक बार NDA अलायंस और भारतीय जनता पार्टी और अलायंस MGP पार्टी के ऊपर विश्वास रख के दोनों जिला पंचायत उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा ये NDA अलायंस या भारतीय जनता पार्टी प्लस MGP इनकी जीत हो गई है. दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हो जाएगा. ये डबल इंजन सरकार की डबल गति से जो विकास गोवा में हो रहा है उसी की नतीजा है, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख के पूरे ग्रामीण वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है और बड़ी मेजॉरिटी से दोनों जिला पंचायत सीट हम जीते हैं. फिर एक बार मैं जितने सारे जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और गोवा के सभी मतदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोवा सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. फिर एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना फेथ रख के हमें भारतीय जनता पार्टी को डबल गति से विकास करने के लिए और जिला पंचायत ट्रिपल इंजन बना के यहाँ पे डेवलपमेंट करने का मौका हमें दिया है. डेफिनेटली रूरल गोवा में
इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार विकसित भारत विकसित गोवा करने का मौका हमें दिया। इसलिए मैं सभी गोवा के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। डेफिनेटली हर एक बार कांग्रेस कहती है कि ईवीएम के वजह से यानी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इस बार ईवीएम न होके बैलेट पेपर था। बैलेट पेपर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है। लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसीलिए दोनों जिला पंचायत आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। या खोलनेम अभी जो निकाला है उससे खोलनेम सीट भी हम फिर एक बार हमने जीता है। डेफिनेटली जो जी योजना आम्ही काढला आहे तर माझी घर योजना ही लोकांपर्यंत पावयल्ली आम्ही आव्हान करताले की माझी घर योजना ही सक्सेसफुल करपा खातीरय बी तुम्ही मतदान करात। ताजोय बी माझी घर या योजनेचोय बी वांटो ह्या विजयात आसा। सीएम आता ह्या रिझल्टाक लागून फुडें जे एका वर्सान असेंब्ली इलेक्शन जातली ते मातशें तुमच्या पार्टी खातीर सोंपें जाता अशें दिसता। ऑफकोर्स प्रत्येक इलेक्शनाच्या उपरांत आमकां एसेस करपाक मेळटा म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आनी सिनियर लिडर सगळे जाण हांगासर आसा। म्हटल्या उपरांत आमकां फुडें वता आसतना आमकां नेटान जिखपा खातीर आमी ह्या रिजल्टाचो हे घेवन फुडें वतलो। आमी 50 पैकी फक्त 40 सीट कॉन्टेस्ट केल्ले ओके त्या खातीर आनी युतीचे मेळून 43 सीट कॉन्टेस्ट केले। तातूंतले आमी मोर दॅन 75% स्ट्रायक 80%चेर स्ट्रायक रेट आमचो 80%चेर स्ट्रायक रेट आसा जेणे करून आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे सीट जिखले। 2012 भ्रष्ट काँग्रेसीक लोकांनी नाकारलेले आणि तुम्ही त्यांचेर आरोप केले। उदाहरणार्थ माविन गुदिनो मागीर दिगंबर कामत बाबूश मनसरात विश्वजीत राणे हांचेर कसले आरोप केले। आज तुम्ही जिखल्यात ते भ्रष्टाचारात तुम्ही आरोप केले सगळे तुमच्या सरकारांत आसा ही जीत तेंका लागून अशें दिसता। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे विकासाची राजनीती करता आणि म्हणून तर आम्ही म्हटलां की विकसित भारताबरोबर विकसित गोवा ही संकल्पना आम्ही लोकांच्या मुखार मांडल्या आणि लोकांनी ती एक्सेप्ट केल्ली आसा की हय की विकसित गोवाचो प्लॅन या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या सकयल दिल्या। आमचे सगळे मंत्री हे ते खूप बऱ्या पद्धतीत गोयच्या विकासा खातीर काम करीत आसा। हो विश्वास गोयच्या जनतेक दिला ह्या झडपी इलेक्शनाच्या निमित्तान हो कौल भारतीय जनता पार्टीक दिला हे म्हणपाक काय हरकत ना। थँक्यू। ना सेफ तेजे हांव क्लीन चीट कोर्टान मेळ्ळा तेका खबर ना जाल्यार सांगपाक सोदता। माविन जस्ट मिनिट एक मिनिट लेट मी कंप्लीट हांव परत एक इतरूच सांगता। आमची लढाई तेन्नाच्या सरकाराच्या विरोधात आशिल्ली ऑफकोर्स आशिल्ली तेन्नाच्या सरकाराच्या। गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। अपोजिशन जो असता तो सरकाराच्या विरोधात भ्रष्टाचार आसतलो किंवा गव्हर्नन्स हाच्या विरोधात सदोदीत लढाई करता। भारतीय जनता पार्टी तेन्नाचे जे सरकार आशिल्ले त्याच्या विरोधातल्या सरकाराच्या विरोधात लढाई करून आम्ही हे ग्राउंडार लढाई करून भारतीय जनता पार्टी सरकार निवडून आयले। आज तू म्हणटा ते सगळे जाण जरी भारतीय जनता पार्टीत आसा इट इज फॉर द गुड गव्हर्नन्स अँड फॉर द विकसित भारत आम्ही हे काम म्हणून तर लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला।